जीएमसी भायर फळां विकपी लोकांक थंयच्यान हालोवपाचें चल्लां। सुवात खाली करची म्हूण खंय तांकां नोटीस आयल्या। नागरी पुरवण मंत्री गोविंद गावडेन आपूण मध्यस्थ करून उपाय काडटा म्हूण उतर दिलां। ताणें बांबोळे वचून परिस्थिती पळयली। फळां विकतल्यांकडेन तो उलयलो। नोटीस आसल्यार पासून सध्या ती होल्ड करूंक लायता। पर्यायी व्यवस्था करूंक मुख्यमंत्र्याकडेन उलयता म्हूण गोविंद सांगता। एक गोष्ट आसा की गव्हर्नमेंट इज प्रमोटिंग फॉर द फार्मिंग हे नक्कीच आसा, म्हजें सुद्दां तेंच मत आसा। पण हो जो इश्यू जो आसा एखाद्या ट्रॅफिक कंजक्शनाक लागून एखादो तांकां रिहॅबिलेट कर किंवा तुमी शिफ्ट करात अशें घडये एखादें सांगलां आसतलें। हेजो अर्थ अशें न्ही की गव्हर्नमेंट जो आसा तो अगेन्स्ट टू द फार्मर्स आसा। तातूंतल्यान गांभीर्य कितें आसा, कितें प्रॉब्लम आसा तो डिटेल आमी इवन कलेक्टरान जर नोटीस जर काडिल्लो आसा कलेक्टरा कडेन सुद्दां हांव पर्सनली उलयतलो आनी तात्पुरतो तांकां रिलीफ दिवपा खातीर हांव कन्विन्स करतलो आणि ह्या संदर्भात सीएमा कडेन उलयतलो अशें कांय गोष्टी म्हज्या मनांत आतां आयिल्ल्यो आसा। नोटीस जर दिला जाल्यार नोटीस जर दिला जाल्यार ऑन होल्डार दवरपाचो आमचो एक प्रयत्न आसतलो जो पर्यंत अल्टरनेटीव अरेंजमेंट कसो जायना तोपर्यंत। आतां नोटीस जर कोणा सर्वीस जर केल्ले जर आसा जाल्यार थोडे तात्पुरते ऑन होल्डार दवरपाचो आमी निर्णय घेतला। आमचो सरकाराचो एक उद्देश आसा हे सगळ्यांक प्रोटेक्ट करपाचें, पण काही थोडेशे बाकीच्यांक कोणाक त्रास जावपाक जायना ह्या संदर्भात थोड्योशो काही गोष्टी आमकांय थोडो प्रिकॉशन्स घेवचो पडटलो। पण निश्चितूच ह्या सगळ्यांक न्याय दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आणि फ्रुट्स जे सामाजीक जे घेवन बशिल्ले आसात ती दैनंदिनीक हॉस्पिटला खातीर खूब पेशंटा खातीर खूब उपयुक्ती आसात। ताचे खातीर अल्टरनेट अरेंजमेंट करपाचो आमचो सातत्यान प्रयत्न। 2 वर्सां फाटीं उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसाच्या मोटारीक ओव्हरटेक केली म्हूण घाल्ले केशींत सरकारी अधिकाऱ्याचेर हात घालप आनी गाडी आडोवपाच्या आरोपांतल्यान रोमीन नासनोडकराक थाकाय। मात हे केशीन हायकोर्टान रोमिताक बाकीच्या आरोपांतल्यान सोडूंक ना। ताच्या आड बेशिस्त ड्रायव्हिंगाचो आरोप निश्चित करचो म्हूण ट्रायल कोर्टान निर्देश दिल्ले। ऑक्टोबर 2016तली ही केस। ऑक्टोबर 2016 तेन्नाचो उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस एस्कोटा सयत मडगांव सावन म्हापशा वतालो। आक्षे रोमीत नासनोडकारान उपमुख्यमंत्र्याचे मोटारीच्या ताफ्याक ओव्हरटेक केली आनी सेक्युरिटीन कितलेशेच फावट शिनाल दिवनूय ताफ्याक फुडें वचूंक दिलो ना। निमाणे सेक्युरिटी एस्कोटान रोमीत नासनोडकाराचे गाडयेक ओव्हरटेक करून पणजे पुलिशेक आपोवन ताचेर एफआयआर घालो। चौकशी केले उपरांत पुलिसांनी आरोपपत्र घालें। जेएमएफसी कोर्टान 4 ऑक्टोबर 2017 रोमिता आड सरकारी अधिकाऱ्यांचेर हात घालप, तांकां आडोवन धरप, बेशिस्त ड्रायव्हिंगा विशीं आरोप निश्चित। जेएमएफसी कोर्टाचे हे आरोप निश्चितीक रोमितान हायकोर्टात आव्हान दिल्ले। हायकोर्टान रोमिताचे याचिकेतले थोडे मुद्दे मानून घेतल्यात। आरोपपत्रांतल्यान सरकारी अधिकाऱ्यांचेर हात घालप आनी तांकां आडोवन धरप हे आरोप रद्द केल्यात, मात बेशिस्त ड्रायव्हिंगाचो आरोप ट्रायल कोर्टाक निश्चित करूंक सांगला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।